ह्या रस्त्याची दिसान दीस सारखी म्हणजे परिस्थिती अशी झाली आहे की दयनीय अवस्था जाल्ली आसा आणि आता चतुर्थी गणेश चतुर्थी सारखी तेकलेली आसा। ह्या रस्त्याची जर दशा पळयली जाल्यार हांगासून जशें तुमी म्हटलें तशें हांगासून वचणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाक हांगासर जो रहदारी करणारो मागीर तो विद्यार्थी आसात कामगार आसात किंवा लेमॅन हांगासरलो जो येता वयता जो आसात पळय एका डे टू डे ही समस्या झेलची पडटा। आज आमी एक सिंबॉलीक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाचो ठरयलो आणि जशें पार्शे हो शेती प्रधान गांव आणि अशें आमी सरकार किंवा PWDच्या तात्काळ निदर्शनान हाडूंक सोदता की ह्या रस्त्याची जी रहदारी करपाक ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जेची गरज आसा जेचो टॅक्स पे केल्लो वयता ह्या रस्त्याची परिस्थिती आज पयली जाल्यार सादारण आमची वांयगणी शेती कशी जाल्या आणि ताका लागून आमकां दिसलें की आज आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट हांगासर तरवो लावन करची म्हणून आणि हांगासरल्या तरुण एकवटले की जे हांगासर डेली हांगासर पळयता काल हांगासर एक गाडी सुद्दां आपसान हेवटेन वचून एक्सिडेंट जालो आणि हे पळोवपाक गेलें जाल्यार खरेंच म्हणजे हालाकीची परिस्थिती ही ह्या आतांच्या शासकीय सरकारान म्हण किंवा हांगासरल्या PWDन करून दवरल्या। खरें म्हणचें जाल्यार हो रस्तो आसलो हो 15 मार्च किंवा एप्रिला नंतर आनी हेका खणूंक घेवंक जायनासलें। आमी पयले हे 15 मे नंतर खणपाक येयले आणि ताका लागून ही परिस्थिती जाल्या। त्याचं काम गेल्या वर्सा सुरू केला त्यांच्यानी तो गेल्या वर्सा सुरू झाला आणि मागीर पावसान तेंच्यांनी स्टॉप केला। परत जर ह्यो रस्तो तांकां ह्या काम पायपलायनाचो सुरू करूचो आसला जाल्यार तेंच्यांनी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरान स्टार्ट करूंक जाय आसला। जेव्हा पावस बेगीन येयला मे म्हयन्यान पावस केव्हा सांगून येना ना हेंच्यांनी एप्रिलान स्टार्ट केला। म्हाका दिसता 19 एप्रिलाक हेंच्यांनी काम स्टार्ट केला तर ऑक्टोबरान जावंक जाय आसला। ताका लागून ही परिस्थिती जर त्या वक्तार तेंच्यांनी जर पायपलायन ऑक्टोबरान स्टार्ट केले जाल्यार ते पायपलायन घालून सोंपतली आसली आणि येता त्या काळांत आमकां डांबरीकरण करून गावतलें आसलें। त्या योग्य त्या वेळार काम सुरू जावंक ना ताका लागून हे आमकां त्रास जातात। आमकां न्हू प्रत्येक लोकांक आतां एक पार्से हायस्कूल आहा त्या शाळेंतलीं भुरगीं चलत येतात जेव्हा हातून गाडी ट्रॅव्हलिंग जाता ते भुरगीं वयताना तेंचे तांबडा पाणी तेंचेर पडटा आनी तांकां खूब त्रास जाता। आमी तर आतां पुर्तुगेज सुद्दां आसतना असो रस्तो बघूंक ना बारीक रस्तो आसलो बरो पूण काय हा की घाण गेल्या सगळ्या लोकांक वाट जाय त्रास। माझा जन्म जाल्ल्याच्यान इतकी वाईट परिस्थिती मी रोडाची केव्हाच पळोवंक आता चवथीक 4 का 5 दीस उरलेले आसा त्याच्या पयलीं तरी सरकारान हेची दखल घेवन आमच्या पळोवंक पाट गणपतीक तरी बरे भशेन घरा पावनी प्रत्येकाच्या घरांनी पावनी ही मी सरकारा कडेन विनंती करता।